देव आमी कशें ह्या संवसारांत जियोंक जाय म्हणलें पयलेंच चिंतून तो ताचे प्रमाणे हें जिवीत ताणें रुपीत केल्लें आसा आनी विशेश जावन लग्न साक्रामेंताच्या जिवितांत सोंसणीकाय गरजेची जावन आसा. मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू लग्न साक्रामेंता विशयांत उलयता. लग्न साक्रामेंता विशयांत जेजून दिल्ली शिकोवण चड ना तितली ना जाल्यारय जें कितें जेजून सांगलां तातूंत सगळो लग्न साक्रामेंताचो विशय आमकां आयकूंक मेळटा. तीं दोगांय एक जातलीं. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं हो जावन आसा जेजून दिल्लो संदेश लग्न साक्रामेंता विशयांत. मोगाच्यानो देव आमी कशें ह्या संवसारांत जियोंक जाय म्हणलें पयलेंच चिंतून तो ताचे प्रमाणे हें जिवीत ताणें रुपीत केल्लें आसा. मनशांनी एक जावन जियेचें. जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनये म्हूण देव आशेता. तुमी सांगातात आसात तुमची जोडी जावं ती थोडी जाणां आंगात आसात वा घरा आसात. मोगाच्यानो तुमचो संबंद देवान रचल्लो संतोष पावा. कित्याक देवाच्या योजनांत तुमी आसल्यात. तशेंच धार्मीक जिवीत जावं दी वा काजारी जिवीत जावं दी हें देवाच्या योजना प्रमाणे देवान रचलेलें जावन आसा. हाका एक गरजेची विशय कितें गी म्हूण आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. सांत जाकोब सोंसणीकाये विशयांत उलयता. जर तर जेजून आपल्या कुर्साच्या मरणा वेळार सोंसणीकाय दाखोवंक नातली जाल्यार ताचे तावन कुर्साचें मरण स्विकार करूंक जातें नातलें. अर्देरीत तो सोडून वेतो कोण ना. जर तर हांगा जमलेल्या तुमच्या लग्न जिवितांत सोंसणीकाय नातली जाल्यार आज पर्यंत तुमी सांगाता रावते नातलीं कोण ना. पूण मोगाच्यानो सोंसणीकाय गरजेची जावन आसा आम्हा हर एकल्यांच्या जिवितांत आनी विशेश जावन लग्न साक्रामेंताच्या जिवितांत सोंसणीकाय गरजेची जावन आसा. तर मोगाच्यानो तिस सोंसणीकाय देव जे कोणाक लग्न साक्रामेंता मुखांत एकवटायता तांच्या लग्न साक्रामेंतांत सोंसणीकाय तो हाड नेवन दी. परत तांची कुटुंबां एकवट करून दी. जें कितें उणेपण तांच्या कुटुंबांत आसल्यार तो तें पयस करून दी आनी तांकां मोगाच्या आनी एकवटाच्या बांदांत सदांच सांबाळ व्हरून दी म्हूण आमी मागया.